उदकाचें मोल 5% वाडयिल्ल्यान गोवा फॉवर्डाचो सुप्रिमो विजय सरदेसायन सरकाराचेर उतरांचे पार पिटयल्यात। 16,000 लिटर उदक फुकट दिवपाची घोशणा केल्ल्या प्रमोद सावंतान आपले आश्वासन याद आसा काय ना अशें विजय सरदेसाय विचारता। ह्या घातकी सरकारान 1 ऑक्टोबराच्यान उदकाची दर वाड केल्या। हो सरकार गोंयकारांक उदकाक पादेशीर करूंक सोदता काय? भाजपाक मत मारूंक ना तांकां दंड दिवपाक सोदता? गोवा फॉवर्डाचो सुप्रिमो विजय सरदेसायन प्रश्न विचारला। जी कितें कारवाय जाल्या ती कायद्या प्रमाण जाल्या अशें स्पश्टीकरण मंत्री विश्वजीत राणे हांणी मायकल लोबोचेर कारवाये विशीं विचारल्या उपरांत सांगलें। ही आपली एकट्याचीच कारवाय न्हय जाल्यार तज्ञांचो सल्लो घेवनूच ही कारवाय केल्या अशें मंत्री सांगता। मात मायकल लोबोन भाजपान प्रवेश केल्ल्यान ह्या कारवायेचेर फुडें चवकशी जातली काय ना असो प्रश्न विचारल्या उपरांत मंत्र्यान मौन आपणायलें। केंद्र सरकारान भौशीक बांदकाम खात्या खाला आशिल्ल्या गोंयच्या व्हड प्रकल्पांक मंजुरी दिल्या आनी ह्या प्रकल्पा खातीर 2,228 कोटी रुपया मंजूर केल्यात अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। हातूंत पर्वरीन 600 कोटी रुपयांचो सलेन फ्लायओव्हर जाल्यार नावेली ते कुंकळ्ळी 361 कोटी रुपयांचो 4 लेन रोड आनी माशे ते पोळे मेरेन 177 कोटी रुपयांचो बायपास रोड आसतलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। आयतारा सकाळी गिरी पर्वरी महामार्गाचेर आशिल्ल्या PWDची उदका पायपलायन फुटली। पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदक व्हांवून गेलें। रस्त्या कुशीक सामान विकप्यांक बशिल्ल्या वालावा कडेन कितें तरी केल्ल्यान ही पायपलायन फुटल्या आसूं येता असो दुबाव काँग्रेसीचो म्हणयारो संजय बर्डे हांणी उक्तायला। देखून जाता तितले बेगीन ही पायपलायन दुरुस्त करची अशी मागणी संजय बर्डे हांणी केल्या। गोवा मायल्स आनी बार्देजांतल्या टॅक्सीकारां मदीं परतून एक फावट गेर पेटला। शेनवारा राती कडेन एका प्रवाशाक घेवन गेल्ल्या गोवा मायल्साच्या ड्रायव्हराक मारबडय केल्ल्याची कागाळ हणजूण पुलिशेन नोंदयली। हे प्रकरण जेन्ना गोवा मायल्साच्या संचालकाक कळ्ळें तेन्ना ताणें हेरांक घेवन हणजूण पुलीस स्टेशना कडेन धांव मारली।
जिणेन यशस्वी जातले जाल्यार विद्यार्थ्यांनी यत्न करतानाच कश्ट सोंसपाक जाय. सरकार तुमकां आदार दिवपाक तयार आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. दिवचलच्या शिक्षा विजन संस्थेन घडोवन हाडिल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या भोवमान सुवाळ्याक मुखेल सोयरे ह्या नात्यान मुख्यमंत्री उलयताले. मुरगांव आयोजीत केल्ल्या ह्या सुवाळ्याक मानाचे सोयरे म्हूण ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम, शिक्षक विजनाचे अध्यक्ष आनी आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. स्वतापासून बदल करपाक सुरवात करात, मागीरूच जग बदलतले. या गांधीजीच्या जगाक मार्गदर्शन करपी वाक्याची प्रेरणा घेवन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत गांधी जयंती निमतान गोंयकारांक संबोधीत केले. केंद्र सरकारान गांधीजीच्या विचारांतल्यान स्वच्छ भारत मिशन जाल्यार गोंय सरकारान स्वयंपूर्ण गोंय ही चळवळ सुरू केली. गांधी जयंती आनी गांधीजीच्या विचारांची प्रेरणा घेवन पुराय भारत देश आनी जग लेगीत ही जयंती मनयता. भुरग्यांनी स्वदेश, स्वभाषा, स्वसंस्कृती, स्वावलंबन ह्या गांधीजीच्या तत्वांची प्रेरणा घेवन सातत्यान फुडें वचचें अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. तळयेन कोयर उडयतल्याचेर 5,000 रुपयांचो दंड वसूल करचो पडटलो अशें आमदार मायकल लोबो हांणी स्वच्छता ही सेवा ह्या मोहिमे खाला उलोवप केलें. गांधी जयंती निमतान हडपड्या वाठारांतल्या तळ्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आनी आमदार मायकल लोबो हांणी नितळ केलें. ह्या तळ्यांतलो कोयर काडपाक थळाव्या सरपंचान तळ्या लागसार आशिल्ल्या दुकानदारा कडल्यान ह्या कोयराचे पयशे घेतला आनी कोयर नितळ करूंक ना, ताका लागून ताचेर खर कारवाय करतलो अशें ह्या वेळार मायकल लोबोन सांगलें. वास्को एमएएस महाविद्यालयाच्या जाल्ल्या सरचिटणीसच्या पदाचे वेंचणूक भाजपाचो तेंको आशिल्लो अंकीत यादव वेंचून आयलो. वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान ताचें अभिनंदन केलें. राजकारणांत भितर सरतना महाविद्यालयाची वेंचणूक जिखप ही पयली पायरी. महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी वेंचून दिल्ल्या खातीर महाविद्यालयाचें तशेंच वास्कोचें नांव वयर काडचें अशें तांणी सांगलें. सत्ताकारणाच्या खेळांत राजस्थानाच्या सरकाराक कायदो आनी वेवस्था राखपाक पुरायपणान अपयश आयलां. तुष्टीकरणाच्या राजकारणाक लागून गुंडांचो आत्मविश्वास वाडला. ताकाच लागून गुन्यांवकारी घडणुकांत वाड जाल्ल्याची टिका भाजपान केल्या. अध्यक्षपद आनी सत्ता हातूनच राजस्थान सरकार घुस्पून उरिल्ल्याची टिका राजस्थानांतलो भाजपा फुडारी राजवर्धन सिंह राठोडान केला.
वाळपय शिक्षण संस्था संचलित वाळपयच्या हनुमान विद्यालयांत गांधी जयंती व्हडा उमेदीन मनयली। हे निमतान विद्यार्थ्यांनी आनी शिक्षकांनी मेळून वेगवेगळे कार्यावळी केल्यो। तशेंच विद्यार्थ्यांनी वाळपय बाजार वाठारांत सायकल रॅली काडून जागृत मोहीम केली। या कार्यावळीक शिक्षक आनी हेर लोक हाजीर आशिल्ले। भारतीय जनता पार्टी येता त्या 2 दिसांत जिल्लो पंचायतीच्या वेंचणुके खातीर उमेदवार जाहीर करतले म्हूण प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगले। जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचेर चर्चा करूंक भारतीय जनता पार्टीच्या कोर कमिटीची बसका जाल्या उपरांत तानावडे पत्रकारां कडेन उलयतालो। लोक पान वा गुटखा खावन मेळत थंय थुंकतात, ताका लागून सगळे कडेन हळशीक जाता। देखून गुटखा वा पान खावपी लोकांक वास्कोच्या माउंट लिटेरा झी स्कुलान सेफ टू पाउचचें वितरण केलें। जांकां कोणाक पान वा गुटखा खावपाची इत्सा आसा तांच्यांनी सेफ टू पाउच वापरचे अशी मागणी वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान केल्या। आयतारा गांधी जयंती निमतान वास्कोच्या माउंट लिटेरा झी स्कुलान रेल्वे स्टेशनार नितळसाणीची मोहीम आयोजीत केल्ली, त्या वेळार मुखेल सोयरे म्हण दाजी उलयतालो। भौशीक सुवातेचेर थुंकिल्ल्यान भलायकेचे गंभीर समस्या कशी निर्माण जावंक शकता हे शिक्षण दिवपा खातीर विद्यार्थ्यांनी रस्तो नाट्य सादर केलें। वास्कोच्या मध्यमवर्गीय लोकांक कोट्यांनी रुपयांक तोपी घालपी दुबावीत नूर अहमदच्या जामीन अर्जाचेर सोमारा सुनावणी जातली। वास्कोच्या प्रथम वर्ग न्यायालयान ताणें जामिना खातीर अर्ज दाखल केल्लो। न्यायालयान ह्या जामीन अर्जाचेर सोमारा युक्तिवाद दवरला। मजगतीं वास्को पुलिसांनी शेनवारा नूर अहमद न्यायालयांत उबो केलो तेन्ना न्यायालयान ताका पुलीस कोठडींत दवरपाचो आदेश जारी केलो। वास्को सयत हेर वाठारांनी लोकांक कोट्यांनी रुपयांची फटवणूक केल्ले खातीर दुबावीत अहमदाक पुलिसांनी अटक केल्या। दुबाविताक शेनवारा न्यायालयांत हाजीर करपा खातीर घेवन वतना दुबाविता कडल्यान फटविल्ल्यो बायल्यो न्यायालयान भायर उबी आशिल्ल्यो। दिवचल शारांतल्या सेतू संगम प्रकल्पाची आयतारा गांधी जयंती दिसा निमतान नितळसाण मोहीम आयोजीत केल्ली। PWD आनी WRT खात्याच्या सहकार्यान 30 लाख रुपया मोडून 5 वर्सां पयलीं बांदिल्ल्या ह्या प्रकल्पाची सध्या सामकी वायट स्थिती जाल्ली। आदले आमदार नरेश सावळ हांच्या फुडारपणा खाला नागरिकांनी ह्या प्रकल्पावेलो कोयर काडून नितळ केलो। शाराचे सोबितकायेन भर घालपी अशा ह्या प्रकल्पाची देखभाल करपा कडेन दरेकलो जापसालदार आसा असो उलो नरेश सावळ हांणी मारला।
इंडोनेशियात फुटबॉल मॅचीस जाल्ले चेंगराचेंगरीत 174 जाणांक मरण आयलां. पूर्व जवांत अमेरा एफसीक 2-3 गोलांनी हारोवन परसेबाय सुरबाय ह्या पंगडान मॅच जिखली. ताका लागून स्टेडियमांतल्या लोकांनी मैदानाचेर घुरी घाली. ह्या प्रेक्षकांचेर आळाबंदी हाडपा खातीर पुलिसांनी लाठीचार्जाचो आदार घेतलो आनी ताच्या उपरांत सगळे कडेन दुकां येवपी नळकांड्यो फोडल्यो. ह्या दुकां येवपी नळकांड्या खातीर प्रेक्षक घुस्मटले आनी मेळत थंय धांवपाक लागले. देखून स्टेडियमांतल्यान भायर येवपा खातीर जाल्ल्या चेंगराचेंगरीत वट्ट 174 जाणांक जीव गेलो. स्टेडियमाची क्षमता फकत 38,000 आशिल्ली, मात भितर आनीक 4,000 लोक ही मॅच पळोवपाक आयिल्ले. इंडोनेशिया असोसिएशनान ह्या घटनेचो तपास सुरू केलो आनी पुरायपणान चवकशी जायना तो मेरेन इंडोनेशियांतल्यो मॅची रद्द केल्यो. वास्कोचो जनावर मोगी विजय सिंग हांणी मनीसपणाचो आदर्श लोकां मुखार दवरला. शेनवारा ताच्या कार्यालयांत वतना विजय सिंह हांकां एक गंभीर जखमी जाल्ली गाय दिसली. खंयच्याय तरी गाडयेक धपको दिवन ह्या गायीक जखमी केल्ली. सिंह हांणी केपेच्या ज्ञान फावंडेशना कडेन संपर्क केलो, मात तांकां येवपाक 2 वरां लागता आशिल्लीं. गायीची अवस्था पळयतकच सिंहांनी स्वताचे पयशे मोडून ह्या गंभीर जखमी जाल्ल्या गायीक एका खाजगी गाडयेंतल्यान PFA कडेन व्हेली. पुराय गोंयांत अशा जखमी जाल्ल्या जनावरांक उपचारा खातीर व्हरपाक फकत एकूच गाडी आशिल्ल्यान जनावरांक वेळार उपचार मेळना. हे खातीर अशा मुख्या जनावरांच्या मजती खातीर 24/7 सुविधा आनी गाडयेची सोय सरकारान उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी सिंह हांणी मुख्यमंत्र्यां कडेन केल्या. भारत म्हायती तंत्रज्ञानात तज्ञ आसा जाल्यार आमचो शेजारी देश आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचो तज्ञ आसा. पुराय संवसारांत दहशतवादाची पाळामुळां रोवपाक हो एकूच देश कारणीभूत आसा. फाटल्या कितल्याशा दशकां सावन हें चलत आयलां, पूण दहशतवाद हो दहशतवाद आसा. आयज आमचे आड कारवायो जातात, फाल्यां तुमच्या आड जातल्यो हें आमी जगाक पटोवन दिल्ल्याचे परराष्ट्र वेव्हार मंत्री S. जयशंकर हांणी सांगलें. एकशे 53वे गांधी जयंती दिसा निमतान दिल्लीच्या राजघाटाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रपिता महात्मा गांधीक आदरांजली ओंपली. ह्या वेळार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी लेगीत थंय हजेरी लावन महात्मा गांधीक श्रद्धांजली ओंपली. तशेंच देशाचे आदले प्रधानमंत्री भारतरत्न लाल बहादूर शास्त्री हांच्या 118व्या जयंती निमतान तांचे पुण्यस्मरण केलें. महात्मा गांधीजीन देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर जे त्याग केले ते तांच्या 153व्या जयंतीनूय कोण विसरूंक ना. गांधीजीन सदां सत्य आनी अहिंसेचो मार्ग आपणायलो. तशेंच भारतान त्या वेळार ब्रिटीश सरकारान लायिल्ल्या कराचो विरोध म्हणून दांडी मार्च लेगीत काडलो. अशें मत गांधी जयंती निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी मांडलें. आयज देशांत सत्तेर आशिल्लें सरकार फाटलीं 8.5 वर्सां फटीचीं आस्वासनां दीत आयल्यात. सत्याच्या मार्गान वचनासतना देशाक जाती धर्माचेर तोडपाचो यत्न करतात अशी टिका अमित पाटकारान ह्या वेळार केल्ली.
मया आयतारा पारंपरीक पद्दतीत नव्याचो उत्सव जालो. या उत्सवा निमतान दिवचल शांतादुर्गा देवस्थानाचे महाजन मया येतात. परब फामिलीच्या घरान पारंपरीक रीत केल्या उपरांत ते महामाईच्या देवळान वतात. तशेंच वांयगणी गांवच्या खेतोबा देवस्थानाचे मानकरी वांयगणच्यान गांवकार वाड्यावयल्यान महामाईच्या देवळान येतात. हांगसर माया केळबाय पंचायतन देवस्थानाचे तशेंच खेतोबा आनी शांतादुर्गा देवस्थानाचे मानकरी देवीक गाराणें घालून फुडें वतात. गांवांतले लोकूय ह्या वेळार व्हडा संख्येन हजेरी लायतात. उपरांत वाजयत गाजयत शेतकारां कडेन वचून देवाक गाराणें घालून भात कांत्तात. हे कापिल्ले भात वाजयत गाजयत महामाईच्या देवळान घेवन येतात. काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष वेंचणुकेत राजस्थानाचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत हांणी काँग्रेस फुडारी मल्लिकार्जुन खरगेक तेंको दिवन खरगे एकतर्फे वेंचून येतले असो विश्वास उक्तायला. खरगेचो प्रतिस्पर्धी शशी थरूर हो एलिट क्लासचो, पूण खरगे तळागाळांतल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक वांगडा काम करतलो अशें गेहलोत हांणी सांगलें. खरगे हांच्या रुपान काँग्रेसीक 50 वर्सां पयलेच फावट दलीत वर्गांतलो अध्यक्ष मेळटलो. तशेंच बूथ, ब्लॉक आनी जिल्लो पावट्यार पक्ष घटमूट करपा खातीर जाय आशिल्लो अणभव खरगे कडेन आसा आनी ताची तुळा थरुरा कडेन करूं येना. अशोक गेहलोतान अशा उतरांनी थरुराचेर टिका केली. भेदभाव करिनासतना सगळ्यांनी एकठांय येवन एकसारथी गूण दवरपाक जाय अशें मत कार्डिनल फिलीप नेरी फेरांव हांणी व्यक्त केलां. आजच्या काळान समाजान वेगवेगळे वाद मुखार येतात. अशा वेळार एकमेकांक सांबाळून घेवपाक म्हत्व दिवपाक जाय अशें मत तांणी ह्या वेळार व्यक्त केलां. ऑल इंडिया कॅथलीक युनियनच्या 68व्या सर्वसाधारण बसकेन ते उलयताले. ही बसका पोरण्या गोंया आयतारा सेंट जोसेफ वाज रिट्रीट सेंटर हांगा आयोजीत केल्ली. रक्तदान हें श्रेष्ठदान. एकदा तरी रक्तदान करूंक जाय. रक्तदान केल्यार भलायकी सुदारता असो उत्तर गोंय जिल्लोधिकारीच्या काम करप्यांनी सांगलें. रोटरी क्लब म्हापशां, भारतीय वैजकी संघटना आनी उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी हॉस्पिटलाच्या जोड पालवान गांधी जयंती निमतान रक्तदान शिबिराची कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या शिबिराक लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. ओशेल शिवोली श्री क्षेत्रपालाच्या देवळान शेनवारा रातच्या 9 वरांचेर कौन बनेगा हजारपती ही सर्त लॅपटॉप फॅक्टरी तर्फे विशांत नागवेकर हांणी आयोजीत केल्ली. ही सर्त 4 वर्सां पयलीं सुरू केल्ली. कोरोनाच्या काळान 2 वर्सां ही सर्त खेळूंक नाशिल्ली. ह्या वर्सा सर्तीन वयाचें बंधन नासलें. भुरगीं तशेंच जाणटे मेळून सर्तीन 40 परस चड सर्तक वांटेकार जाल्ले. तशेंच ऑडियन्सा खातीर स्पॉट प्रायज लेगीत दवरिल्ले. ज्या सर्तकांनी 10 प्रश्नांची अचूक उत्तरां दिल्लीं तांकां 1000 रुपया इनाम फावो जाल्लो. ह्या सर्तीक एक जोडी अशी आशिल्ली जाणें 3 वर्सां ह्या सर्तीन वांटेकार जावन सगळ्या प्रस्नांची अचूक जाप दिवन ह्या सर्तीचे जैतिवंत थारल्यात.